मागा पेक्षा आता ती म्हणून सांगता का तुझी तुम्हाला ती म्हणून सांगायचा आता प्रोड्यूस करपाना का. सरकारी अधिकाऱ्यांनी संयुक्त तपासणी करताना थळाव्या रहिवाशी आणि पिगेरी फार्म ओनर हांच्या मदीं खर वाद जाल्या उपरांत सावड्ड्या हांगा तणाव निर्माण जालो. रहिवाशांच्या परत कागाळी उपरांत भलायकी खाते, गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान गणेश गांवकर हांच्या वांगडा ही तपासणी केली. अनट्रिटेड घाण उदक सरभोंवतणच्या वाठारांत सोडटात आणि ताका लागून घाण वास येता आणि भौशीक भलायकेक धोको निर्माण जाता असो आरोप थळाव्यांनी केला. रहिवाशांनी ह्या कथीत उल्लंघनाविशीं बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी पिगेरी फार्माचे इन्स्पेक्शन केले. तुम्ही मागा पेक्षा आता ती म्हणून सांगता का तुझी तुम्हाला ती म्हणून सांगायचा आता प्रोड्यूस करपाना का. गरज ना म्हाका काय डॉक्युमेंट गरज ना कित्याक म्हाका नोटीस येयला तुमकां बरोवन दी बरोवन दी आपले डॉक्युमेंट जाय हांव दिता डॉक्युमेंट ना आमकां केन्नाय तूं यो रे इन्स्पेक्शन यो डॉक्युमेंट बाबा चोय हांव सांगतो लिगल उलयता तूं मरे आयज हे पळय तूं तेंय सांग आपण बांदता आपल्याला चाको मटेरियल दितलाय तेंय गाडी मला पुढे वचपाक शकता दलदला भितर वयतले तुमी चोयल न्हू तूं विजिबल तुका दिसपाक जाय कित्याक करता धरता तुमी आयज कळ्ळें हेज पयलीं येयले क्लीन चीट दिली आख्खी प्रॉपर्टी भितर आख्खी प्रॉपर्टी विथ ट्रिटेड वॉटर सप्लाय किती ते सांगता का किती ते सांग किती ते विचारता का ट्रीटमेंट केल्यानंतर तेवढं येतच येते कशें डिटेक्ट ते कित करून करता ते कित करता ते मातशें सांग सारकें सारकें सांग रे ईएम बीन व्हॉट घेना ईएम सोल्युशन मागीर कित्याक यूज जाता कित ते मायक्रोबायल ते डायजेस्ट करपाक कोणाक डायजेस्ट करपाक स्लरी ना हे हांगसर कित्याक सोडटा ते कळना तुका कितें यूज जाता तेजो हांगा ईएम आमकां फूल फॉर्म कळना गांवचे ताका लागून सांगता काय तूं डायरेक्टली सांग सराकूय कळोवन न्ही ईएम म्हणटा कित्याक यूज जाता आनी कित्याक लागून सोडटा सांग तूं हांगा फक्त सांग सांग मरे कित्याक लागून सोडटा सांग वेस्ट सगलो ना ना रावला तूं कित्याक सोडटा सांग मरे सांग मरे गुड आता आन्सर दिला तेणे पोल्युशन कंट्रोलचे ऑफिसर आसा आनी जेनिफर फॉर्म हेजो रिप्रेझेंटेटिव्ह डॉक्टर सांगता हे ट्रिटेड वॉटर आमी हांगा सोडले आसा खूब अशे नळ केल्ले आसा तेणी पायपलायन करून हे ट्रिटेड वॉटर सोडले आसा हे ट्रिटेड वॉटर काय किती वॉटर ते गोवा हेडे आमगेले गोवा पोल्युशन कंट्रोल पळोवपाचें आनी हे डायरेक्टली नाला वयता हे तेंगेलोच स्टेट हेजो जेनिफर फॉर्माचो डॉक्टराचो हे आनी हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा ऑफिसर येयल्ले आसा तेणी हे सारकें हँडल करून घेवचें आनी हेजेर फोटो घेवचो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करचें आनी हो पळय परत नाला आसा हो सेकेंड हे पळयता ते तुमी 1% आनी 99% आहा ते पिगऱ्या थंय आसा अशेंच ते ट्रिटेड करून सगळ्या वाडा आसा पळय नाला आसा ते सगळे ट्रिटेड करून सोडले आसले हे ट्रिटेड कितें म्हणटा ते लोकांनी पयले आसा अमरबाब तुवेंय पयले आसा ट्रिटेड म्हणटा ते
सर तूं एलेस्टर सर आसा सर हेजो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डचो हेणें पयलीं आसा ट्रिटेड वॉटर म्हणटा स्टेटमेंट केला डॉक्टरा जेनिफर फॉर्माचो डॉक्टर आसा तेणें स्टेटमेंट केला हे ट्रिटेड वॉटर आमी सोडटा रिसायकल करून सोडटा हे रिसायकल काय कितें फेस्ट तू देवलान तर तू सांग एक साइड जा त्या त्या अनेक नाला आणि हे treated water आहे. तुम्ही त्यांना विचारना नो त्यांना विचारना मी ते एक मध्ये ते जेन्ना पळय गेलो पळय न्ही हांव तेन्नाच म्हाका तो विशय हो सगळो कळ्ळो आतां तुमी जो पळय व्हाळ पळय म्हणटा तो म्हाका कित्याक पळोवपाक ना ना तो म्हाका कळ्ळो फुलाचो कळ्ळो पळय म्हाका एक सांग हो व्हाळ परमनंट व्हाळ न्हू ना 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 फक्त पावसाचो हय पावसाचो कित्याक विचारचें ना हांव दोनी तो व्हाळ म्हाका दिसता उदक उरता आनी मागीर तो पुलापणच्यान तो वयता त्या उदकांतल्यान गेले जाल्यार व्हांवाक तूं सांगता साकोड्डी असो प्रॉब्लेम जालो मागीर तो सिस्टमॅटिकली त्या पंचायतीक जे पळय कोण लोक आसलेले त्या लोकांनी ते पयलीं दिले आनी नवीन कोण पंचायतीर तेंचे ते बोगचे पडले आनी मागीर सिस्टमॅटिकली सेटल केलें जालें तें तुमी आतां हांगा तशें एकटे कोण हो कितें आत्ता कितें अशें जर भाशेन समज तुमी जर उलयली तें सोल्युशन जावचें ना ऑफिसर आतां वकील रावतले आरामसेर पळयतले आनी वयतले तुमी सोल्युशन जावचें ना तुमी सांगलें चालेल तुमी आयकता आयज आमची गांवांत पिगरीची इन्स्पेक्शन आसलेलें आनी इन्स्पेक्शनाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थ डिपार्टमेंट वेटनरी डिपार्टमेंट काली पंचायत आनी उरले सगळे मंडळ जे आसा निर्वाचित सरपंच बबन गांवकर हे तेंचे मंडळ सगळे येयल्ले आनी आयज इन्स्पेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आमकां सगळ्यांच्या मेन सपोर्ट मेळ्ळा म्हणून तो आमदार आलो जेन्ना पोलीस येयले सगळे येयले लोकांक खंय तरी भंय दिसलें की आयज कितें जावपा आसा कितें जाता काय म्हणून पूण जेन्ना आमदार खुद्द हांगसर इन्स्पेक्शनाक येयलो तेणी पयलीं म्हळ्यार जे ऑथॉरिटी जे येयल्ले हांकां तेणें कशें कितें करपा तें मेन तरेन सांगलें आनी आमकांय खंय तरी सांगलें की लोकांक आश्वासन दिलें की तें हो इश्यूज आसा तो आपूण CMा फुड्यान वयतलो CMा फुड्यान वचोन हो इश्यूज आसा आपूण योग्य रितीन सॉल्व करतलो जेन्ना आमी ते इन्स्पेक्ट केले तेन्ना खरेंच आमकां आंगार काटी फुल्ले म्हळ्यार अशी वीट येयली की पांय सुद्दां घालपाक आमकां वीट येताली कित्याक कारण डुकराचो वेस्ट जो आसा हो ओपनली सगळे आनी वेस्ट इतलें आसा की त्या जाग्यार खंयची सायडीच्यान म्हणून ही येदोळी एरिया जी आसा पिगरी सगळी सायडीच्यान सरावंडींग सगळी एरिया जी आसा वेस्टान भरले कडेन आसा आतां इन्स्पेक्शन जें जालां हें इन्स्पेक्शन सगळी ऑथॉरिटीजांनी दोळ्यांनी पळयलां आतां आमी फकत एक हें आसा की ते कशी रिपोर्ट आसा कशी दितले ते पूण आमकां भाऊन जे आमगे आमदार जो आसा हेणी जो आश्वासन दिलां दिसता की हें खरी बॅटल जें आसा हें आमी आतां लडटा सगळे लोक म्हळ्यार अशें जगावे की मरावे असो हो सद्या प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा आनी आमकां लागून न्हू जाल्यार बारकी भुरगीं सुद्दां ते वास जो येता हो दिसभर वास येता घाण जी आसा ही डायरेक्ट उदकां वेस्टूच आसा डायरेक्ट व्हाळाक सोडले कडेन आसा तेका आनी कांय हेच ना नांवां लागून थंगसर जे सिवेज प्लांट म्हणून नांवां लागून आसा उरले सगळे नांवां लागून आसा पूण खरो जो वेस्ट आसा हो ओपनली सोडले कडेन आसा आनी हेका लागून आमगे गांवां आमकां खरें म्हणल्यार रोग जो आसा हो पसरपाची सद्या शक्यता निर्माण जाल्ले कडेन आसा तशेंच आतां चवथ येवपा आसा म्हणल्यार चवथी आतां आमी गणपती पावपाचे गाय ते आतां अशें दवरपाचें काय की त्यात सद्या आमकां व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला कित्याक हें जर चवथी पयलीं जर हेजी जर कितें कारवाई जर जायना हें सगळी जर हांगसरल्या एक तर शिफ्ट जायना कितें जायना जाल्यार मागीर दिसा आमकां लोकांक चवथी गणपती ते पुलाक न पायता आमी मागीर गव्हर्मेंट ऑफीस जे आसा हेंच्या दारां व्हरोन दवरपाची पाळी येतली कित्याक पुलां जर जेन्ना आमी देंवता जाल्यार तें कोण देंवला गणपती पावपा देंवता पळय तेका त्या मनशा वास मारता आतां आमी हांगसर इन्स्पेक्शना जेन्ना भोंवले इन्स्पेक्शना भोंवले म्हणल्यार हय पळया आमकां अजून कपड्यां सुद्दां वास मारता असली आमगे परिस्थिती म्हणटकीर आमदार जो आसा हेणी खंय तरी आमकां पयलीं सुद्दां आश्वासन दिल्लें आमी ताका वचून मेळ्ळे तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की आपूण हितून खंय तरी तोडगो काडटा म्हणून आज तो प्रत्यक्ष हांगसर येयलो आनी तेणें आमकां एक आश्वासन दिलां की हेजे जातींतलें बेगीन सोल्युशन काडटा म्हणून आशें करता की सगळीं लोकांच्या वतीन हांव पयलीं म्हळ्यार आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हांगसर येयले आनी तुमी येयले म्हण आमकांय खंय तरी हिम्मत मेळ्ळी की आमचो लडो जो आसा हो खंय तरी तुमी CMा फुड्यान व्हरोन तें सोल्युशन कितें तरी येतलें म्हणून आनी त्या खातीर आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो लडो जो आसा हो असोच चालू उरतलो हें जर आमी पयलीं पळयलें ओगी रावले पूण ओगी रावन हें कांय फायदो जायना कित्याक पोल्युशन जें आसा हें वाडत आसा आनी त्या खातीर खंय तरी सगळे लोकांनी ठरयलां की एक तर जगावे नाल्यार मरावे आनी हें हितून पोल्युशन जें आसा हें जर आमी उदक पिता आनी हें वासान हें आमी
दिसान दीस मरता पळय न्हू हें खंय तरी सीएमान तरी लक्ष घालचें आनी हें पिगरी जें आसा हांगसरल्यान जाता बेगीन दुसरे कडेन शिफ्ट करची इतलें आमगे रिक्वेस्ट। आज ह्या कुश्ती गांवांक हे पिगरीक लागून हेका आमची खूब प्रयत्न चालू आहा की ही पिगरी आमकां हांगसरल्यान धाडपाची। त्या खातीर आमी फाटीं एक प्रोटेस्ट करून सगळ्यांक जागृत केल्ले आनी जागृत करून आमी दाखयलें की आमी सगळे कुश्तीकार एक आसात आनी ही पिगरी वचपाक आमी समर्थ धाडपाक समर्थ आसात। आनी अशें म्हणून आमी सगळ्या ऑफिसांनी जे तांकां सगळ्यांक लेटर करून आयज इन्स्पेक्शनाक आपयलें। तेन्ना करून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ आनी वेटनरी हे सगळे ऑफिसरांक येवन हेजी पिगरीची हें केली, तपासणी केली। तेन्ना हे पिगरी दिसून येयलें की सगळें आसा तें कांयच सारकें ना। जाल्यार आमी पळयलें जें कितें वेस्ट आसा, जें नाला आसा तेतून जर सगळें वेस्ट वचून सगळी पेड्यार जाता आनी भितर जें कितें आसा जें सोकपीट आहा तें सगळें क्लीन ना। आनी हेजी सगळो रिपोर्ट आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिकॉर्ड केलेलें आसा, उदक सॅम्पल व्हेलेलें आसा। आनी आमकां हेल्थाची जी डॉक्टर आसलेली तिणेंय आमकां एक बरो साथ दिलेलें आसा। आनी वेटनरीचो तेणेंय बी आमकां सांगलां की अशें मुखार आमी हे प्रयत्न करतले। आनी तसोच आमचो आमदार आज येवन आज प्रत्यक्ष पाहणी केली आनी तेणें आमकां आश्वासन दिलें की हे सगळ्यांक ज्यो हे आसात तांकां सगळो आपूण सीएमा फुडें व्हरोन तें सुरळीत आमी तुमगेलें काम करून दितलो, तुमी थंड रावात आनी हेजे करून आमी हे आमदार आमकां करून दितलो अशें आमकां सगळे गांवकारांची आमकां इच्छा हें आसा, आशा आसा। तुमी स्थानीक पंच म्हणटकीर तुमगे लोकांक सपोर्ट कसो आसतलो आनी पंचायतीक सपोर्ट कसो आसा? आतां काल तुमकां आमी जेन्ना प्रोटेस्ट मारला तेन्ना आमी सगळे 7 पंचांनी येवन तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिलें की आमी 7 पंच तुमचे कडेन आसतले। आनी आयज आमी सगळे येवन आज आमचो नवो सरपंच आज धडाडीन उलयला की सगळ्या ऑफिसरांक तेणे बरे हेजेर काडल्यात। आनी अशें करून आमी म्हाका दिसता हें आमी सगळें बेगीच्यान बेगीन करपाक जाय आनी ही पिगरी ती हांगसरल्यान धांवन करपाची। म्हळ्यार एकूच डिमांड की हांगसरल्यान ही पिगरी वचपाची शिफ्ट करपाची। कित्याक तें खूब पोल्युशन जाता, आमकां तें सदांच आमी सांगलां की गणपती विसर्जना आमकां त्रास जाता, जेन्ना सकाळचे सांजचो सगळो वास येता आनी त्या लोकांक तेजी हें आसा की खूब त्रास जाता तेजे। आमदारान आमकां सांगलां, डिपार्टमेंटा वांगडा फिरोन आमदारान कितें सांगलां, डिपार्टमेंटाचे कशे रिपोर्ट आसा ते तयार करा, तुमचें कितें काम आसा तें करा म्हणून सांगलां। आनी फुडें आमदारा कडसून आपल्या कडसून कितें जाताले प्रयत्न ते आपूण करता म्हणून सांगलां। आनी आमकां खरेंच आशा आसा आमदारा कडसून की ते आमचें काम हे जाग्यार उडयतले, ही आमचें सोल्युशन आसा तेजेर काडटले ते आनी आमकां ह्या प्रॉब्लमांतल्यान फुडें मुखार हें करतले, सॉर्ट आवट करतले। आनी जर हे 100 लोक जमले कडेन आसले, कोणी जर कितें रागान येतार कितें म्हटलां जाल्यार ते भावून मनान लावन घेवचें न्हू आनी आमचें काम जें आसा तें फुडें वाटेर आपलें उडोवपाचें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।